शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बुथांचेर नेटान तयारी चल्ल्या। ह्या वेंचणुके खातीर वट्ट 50 मतदारसंघां खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले। दोनूय जिल्हा पंचायतीत दादल्यां परस बायलां मतदारांचो आंकडो चड आसा। तशेंच भाजप, काँग्रेस, आप, आरजेपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी अपक्ष उमेदवारांमदले वट्ट 226 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्राराक 64वो गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। पुराय गोंयांत वेगवेगळ्यो शाळा, विद्यालयां तशेंच कार्यालयांनी मुक्ती दिसाच्या निमतान कार्यावळी जाल्यो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांताक्रूज गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ल्या मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार जाले। चौसष्टाव्या गोंय मुक्ती दिसा निमतान 19 डिसेंबर 2025 दिसा उजो पालोवपी दळाच्या 4 कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक, 4 होमगार्ड ऑफ सिव्हिल डिफेन्स कर्मचारी आनी 7 पुलीस कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक भेटयले। काँग्रेसीचे कार्यकारिणी समितीचे वांगडी एल्विस गोमसाक काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षांन कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। एल्विसान जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर हळदोणा मतदारसंघाचो उमेदवार मारिया मिनेचीस हांचे आड प्रचार केल्लो। तशेंच एका अपक्ष उमेदवाराक तेंको दिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्षान ही कारवाय केल्या। गोमसाक 7 दिसां भितर आपली जाप सादर करपाक सांगल्या। फुडें घडणुकेच्या फाटभुंयेर शुक्रारा हणजूण दर्यादेगेवेले कर्लीस बार एंड रेस्टॉरंट सील केले। हणजूण पुलीस, तलाटी, मामलेदार तशेंच हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाय केली। ह्यान पयलीं ह्याच आस्थापनात अभिनेत्री आनी भाजपाची फुडारी सोनाली फोगाट हांकां घुवळे वखदां दिवपाचो आरोप जाल्या उपरांत ह्या आस्थापनाची चवकशी जाल्ली खंय। तशेंच सीआरझेडाचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान हें आस्थापन माथेवरण करपाचें आशिल्ल्याचें कळटा। रोमियो लेन हांगा जाल्ल्या घडणुके उपरांत बेकायदेशीर दर्यादेग बांदकामां आड ही कारवाय सुरू आसा।
स्मार्ट सिटी मिशनाखाला 1 डिसेंबर 2025च्या निमण्याकडेन पणजेतले 92.15% प्रकल्प पुराय झाले. जाल्यार पणजी सोडल्यार देशातले हेर स्मार्ट सिटीतले 96% प्रकल्प पुराय झाले. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री तोखन साहू हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जापे वरवीं ही म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं खासदार सयानी घोष हांणी अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो. गंभीर दुयेंसान त्रस्त आशिल्ले 59 वर्साच्या माणिक हत्तीक वाटोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारात अशी सुचोवणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक केल्या. माणिक हत्ती संधिवाताच्या दुयेंसान त्रस्त आसा. सध्या ताका कुळेच्या जंगल बुक ऑफ रिसॉर्टांत दवरला, पूण ताका वंतारांत धाडत असो सल्लोय मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. माणिक हत्तीक उपचारा खातीर वंतारांत धाडपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान परवानगी दिल्या, पूण हे खातीर पशुवैजकीय खात्याची परवानगी गरजेची आसतली. ही परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत माणिक हत्तीक वंतारांत धाडटले. गोंयांत शेनवारा जिल्लो पंचायत वेंचणूक 22 तारखेक मतमेजणी जातली, पूण दवर्ले लोकांनी मतां कोणाक मारपाची हाचेर वाद निर्माण जाल्ल्याचे मुखार आयला. दवर्ली वाठारांत दादागिरी आनी ब्लॅकमेलिंग चलिल्ल्याचो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. लोकांनी धमक्यांक बळी पडचे न्ही. गोंयांत लोकशाय अजून जिती आसा. हे ईव्हीएम मशिनाचेर वोटिंग न्ही. लोकांनी बिंदास्त आपल्याक जाय तसो शिक्को मारचो, भिवपाची गरज ना असो उलोय आमदारान मारला. पर्यटन विभाग पर्यटनाची नोंदणी आणि पर्यटनाक कशी चालना मेळटा ती पळयता. हॉटेल्स ताच्या नियंत्रणाखाला येतात, पूण रेस्टॉरंट, स्पा आणि नायट क्लब येना. रातचे वेळार उसरा मेरेन क्लब सुरू दवरपा खातीर वेळेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार आणि हेर विभागांची मजतीची गरज आसा. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर हो प्रश्न सोडोवप गरजेचें आसा. दिल चाहता है आणि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सारख्या चित्रपटा वरवीं गोंयांक भेट दिवपाक प्रेरीत करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर शिक्षण खात्यान मुख्यमंत्री ज्ञान पर्व येवजण अधिसूचित केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित मुळाव्यो माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत 1008 शिक्षक, 377 इन्स्ट्रक्टर मेळून 1385 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर नेमतले. शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या.
60-70 गावात रानडुकरांनी वाठारांतल्या चडशा भागातींतल्या पिकावळीची नाशाडी केल्ल्यान शेतकारांचेर हावळयल्या। हे सगळे रान खात्याच्या निष्काळजीपणाक लागून घडला असो आरोप थळाव्यांनी करी आमकां सरकारान कितें तरी मजत करची असो उलो तांणी मारला। कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या बोंडबाग वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या गांवांत कोयराच्यो राशी हाडून उडयता खरे, पूण ह्या कोयराक फाटलीं 15 दीस जाले उजो पेटिल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चल्ला। ह्या उजो लावपाच्या घडणुकां विशीं थळाव्यांनी साबार फावटी पालिकेक कळयलें खंय, पूण अजून मेरेन कसलेच हालचाली नाशिल्ल्यान सरकार बोंडबाग गांवच मुक्त करपाक सोदता काय कितें? गांवांत तरणाट्यांक गंभीर दुयेंसां जाल्यार जापसालदार कोण? हो गंभीर विषय पालिका केन्ना तडीक लायतली? तिडकल्ले थळावे जाप मागपाक लागले। डिसेंबर 2025 सावन गोयचे राजभवन हे गोयचे लोकभवन म्हणून वळखतले। देशभरातल्या राजभवनांचे अशें नामकरण करतले। गोंय मुक्ती दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगार हे नामकरण जाता। हो बदल परकी युगाच्या परिभाषेचे फुडले कल्प आणि विचारपूर्वक पावल आसा आनी आमच्या लोकशाय प्रजासत्ताक मुल्यांनी रुचिल्ले शास्त्रीय परिभाषे कडेन आमची वचनबद्धताय मजबूत करता। लोकभवन म्हळ्यार लोकांचे घर जे पारदर्शकताय, समावेशकताय आणि गोंयच्या नागरिकांच्या सेवेंतल्या आमच्या थीर समर्पणाचे प्रतीक आसा। लोकभवन हे लोकसेवेच्या वचनबद्धतायेचे प्रतिनिधित्व करता, जे संस्थेविशीं दर एका नागरिकाच्या मनात आपलेपणाची भावना आसा। बिहार राज्यात कोल्ड वेव्हची खर लक्षणां दिसून येवपाक लागिल्ल्यान फुडल्या 48 वरां खातीर बिहारांतल्या वट्ट 27 जिल्ह्यांत भारतीय हवामान खात्यान खर शिटकावणी जारी केल्या। बिहारांतल्या शारांनी नोंद जालो चडांत चड तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणो तापमान 14 डिग्री सेल्सियस इतलो नोंद जाल्लो आसा। देखून हवामान खात्यान सध्या लोकांक गरजेची अशी जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। राजधानी दिल्लीत हवेचो दर्जो इबाडत आशिल्ल्यान दिल्ली सरकार 10,000 शाळेंच्या वर्गात एअर प्युरिफायर बसयतल्या खंय। हवेचो दर्जो वाडोवपा खातीर सरकाराच्या सतत यत्न करीत आसा। देखून ह्याच उपक्रमाचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणून एअर प्युरिफायर बसयतले। प्रकल्पा खातीर निविदा प्रक्रिया पयलींच सुरू जाल्या अशी माहिती मंत्री आशिष सूद हांणी दिली।
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेट्रो स्टेशनाचेर नव्यान उक्तावण जाल्ले दिल्ली मेट्रो म्युझियम आता लोकां खातीर उक्तें जालां. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळान सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत दिल्ली मेट्रोचो प्रवास ह्या प्रदर्शनावरय दाखोवपाचो हेत आशिल्ल्याचें कळटा. संग्रहालय सकाळीं 10 ते सांजे 4 मेरेन उक्तो आसतलो. सोमारा आनी भौशीक सुटी सोडल्यार सप्तकभर संग्रहालय उक्ते उरतले आनी प्रवेश शुल्क ₹10 अशें आसतलो अशेंय कळीत केलां. भारतीय रेल्वेन नाताळ तशेंच नव्या वर्साच्या येवकारां खातीर प्रवास करप्यां खातीर खासा 9 झोनांतल्यान वट्ट 138 स्पेशल ट्रेनी चलतल्यो. ह्यो स्पेशल ट्रेनी वट्ट 650 ट्रिपी चलतल्यो. ह्या विशींचो प्रस्ताव मान्य जाला. अस्तंत रेल्वेचो सगळ्यांत चड वांटो म्हळ्यार 26 गाडयो चलतल्यो. मध्यम रेल्वेच्यो 18 गाडयो जाल्यार दक्षिण मध्य रेल्वेन 26 गाडयो चलोवपाच्या प्लॅनाक मान्यताय दिल्या. दिल्लीच्या क्रायम ब्रांचान केल्ल्या कारवायेत आंतरराष्ट्रीय सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात आस्पाविल्ले 4 दुबावितांक अटक केल्या. ह्या कारवायेत 24 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. फटीचे व्हॉट्सॲप ग्रुप्स तयार करून तशेंच फटीचे ट्रेडिंग ॲप्सांचो वापर करून लोकांची फसवणूक केल्या. मजगतीं कांय म्यूल बँक अकाउंट्सांचो उपेग करून पयशांचे ट्रान्स्फर केल्ल्याचें कळटा. ह्या कारवायेत पुलिसांनी कांय मोबायल फोन, सिम कार्डां, एटीएम कार्डां तशेंच बँकेची कागदपत्रां जप्त केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. मथुरा उद्देगीक वस्तुकेत आशिल्ल्या शिवांगी मेटल फॅक्टरीक दनपारां एकाक सुमार भयानक उजो लागपाची घडणूक घडली. हो उजो आटपात हाडपा खातीर साबार फायर टेंडर आपोवचे पडले. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसली जिवीतहानी जावंक ना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो खंय फॅक्टरीच्या बॉयलरांतसून सगळ्यात पसरलो. सध्या ह्या घडणुकेचो तपास सुरू आसा. बंगाल पुलिसांनी बॅन केल्ले वट्ट 510 किल फुगट्यो जप्त केल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी पश्चिम बंगालच्या बागाबाची ह्या गांवांत रेड मारून ही कारवाय केली. बंदी आसून लेगीत बेकायदेशीर रितीन ह्यो फुगट्यो तयार करताले अशें कळटा. सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा.
मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे नुकसाण आणि डिमेन्शिया यांच्यामधलं महत्त्वाचा संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यता कमी आशिल्ल्याची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पष्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारांत तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाच्या क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंतीक डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचा आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्ले खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितले बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच चोरिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारख्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. ऋतूंत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें थारता. मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय ते खातात, व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूंत काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय वाडटा. तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल प्रसावाचे आसात आनी सादूरतायेन स्वताची काळजी घेवची, व्यायाम करचो, मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें. जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूंत दुयेंसां पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें. रेमांच्या आणि कॉफीचे सेवन केल्यार तकली तशेंच मानेच्या कॅन्सरापासून धोको उणो जावपाक शकता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. तकली आनी मानेचो हो संवसारांतलो 7वो सगळ्यांत चड प्रमाणात जावपी कॅन्सर आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या संशोधनांतल्यान प्राथमीक पावण्यार च्या आनी कॉफीचें सेवन केल्यार कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसां पासून धोको उणो जावंक शकता अशें दिसून आयलां. संवसारभर धूम्रपानाचे प्रमाण उणें जायत आसा, तरी धूम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जाव येता. धूम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जाव येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसाच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात.